जेजू आमचो सर्वेस्पोर, आमचो सोरवोंडार, देवाचो पूत, ताचे पोरजे खातीर ल्हानविकायेन ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो. जेजू राजा कसो चुकलोल्या पोरजेक कास लावंक वो नीट करूंक येवंक ना, पूण ताची राजवटकी काकोतीची, मोगाची आनी बोगसण्याची. जेजू मनशाच्या रुपान आमची पातकां बोगसून खुरसार मरून आमकां सगल्यांक देंवसराच्या हातांतली सुटोवंक आनी आपल्या बापा सोरशी व्हरूंक आयला. तर आमी सगल्यांनी आमच्या सर्वेस्पराची वाखाणी करूंक गरज. आमकां आमच्या जिवितांत खूब दुख्ख सोंसूंक पडटलेंच, आनी हेच आमचे कुरीस. ज्या भाशेन जेजून आमचे खातीर कुरीस घेतलो, त्याच भाशेन आमी हे कुरीस घेवन फुडें वचूंक गरज आसा. जोय कांय जाणांक ते कुरीस आपल्या जिविताचे दुसऱ्यांक आदार दिवपाचे वा दुसऱ्या खातीर वावरपाचे समाजाचे कुरीस. भाग्यून आंतोन जाकारियास दुयेंती खातीर हॉस्पिटलांनी निस्वार्थीपणान वावरलो आनी ताचे खातीर आपलें जिवीत बापाक अर्पिलें. सगळें जें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाचे येवजणे प्रमाणे सुखांत व दुखांत आमी सदांच बापाक वाखाणणी दिवंक जाय. जेजू म्हणटा, जे पर्यान न्हवरो बरोबर आसा, न्हवऱ्याचे पावणे कुशाल, पूण जेन्ना न्हवऱ्याक ताचे सोरशिल्लो काडूंक व्हरतलो तेन्ना ते दुखी जावन उपास करतले.